आज सुवार्थेंतले गडीत भारीच नाटकी दिसता आणि चोटवटिकांनी भरून वंतूंचे दिसता. जेजून उदका वयल्यान चलोवन शिसां सरशीन येवचो वृत्तांत एकडच्यान तर वाऱ्याक वयर सकला जावचे दोनीर पयन करचे शीस आनी एकडच्यान हांव तो म्हणल्या सोम्या सरशीन चलचो भियोंचो बुडचो बोबाडचो आनी जेजून हात दिवन उखलचो पेद्रो एकडच्यान तर जेजूच्या पायांक पडून ताची वाखाणणी करचे दोन्ही वयले मनीस आनी एकडच्यान. सुवार्थेंतल्या सगळ्या वर्णना मध्ये सुवार्थेंतले संभाषण जेजूचे वळखी उद्देशींच आसचे भोव प्रमुख जाता. जेजूक ते मेल्ले म्हणून चूक समजल्ल्यांक जेजू धैर्य घेया भिये नाकात हांव तो म्हणून वळख करून दिता. सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फरमाय म्हणच्या पेद्रूक ये म्हणून जाप दिवन आपूण सोमी म्हणून जेजू स्पश्ट करता. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून बोब मारलेल्या पेद्रूक उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय म्हणून हात दिवन उखल ताचो भावार्थ घट करता. अशें तो दोनीर पावतच वारें रावताना निजाकी देवाचो पूत तूं म्हणून दोनीर आसलेल्यांनी जेजूच्या पांयांतळी सरपडचें जेजूची दैविक अस्मिताय वळखल्याचो गुर्त जाता. शिसां सरशीन आयिल्लो जेजू शिसां संगी आसचो देवूच म्हणून समजूंक करचें हें घडीत अचर्या बरीत वय पूण ताच्यागी चड शिकोवणे बरीत.